हांच्या एक आमी जॉयंटली व्हॅल्यू एडिशन इन मँगो आनी अलायड क्रॉप म्हणजे जी आंब्याची जी फळ आसा तशेंच बाकीचे फणस म्हणा अननस किंवा कोकम हितून व्हॅल्यू एडिशन करपा खातीर एक आमी सेल्फ हेल्प ग्रूप तशेंच जे आमच्यो एंटरप्रिनर महिला ज्यो हेजे फुडें जातल्यो तांकां लागून एक ट्रेनींग प्रोग्राम ऑर्गनायज केला. ताका लागून आमी एक मास्टर ट्रेनर हाडिल्ली. ती स्वता एक कॅटरिंग आणि हॉटेल मॅनेजमेंट स्पेशलिस्ट जावन आसा. तशेंच तांच्या बरोबर आमी FDA ऑफिशर्स आसले जेणे करून जे लायसन्सींग प्रोसेस आसा तो सुलभ जावपाचो. कोणाची जर वेगवेगळे प्रकारचे जे क्वेरीज आसले त्या सेशनान क्लियर जाल्यो. तशेंच आमी एक आमची एंटरप्रिनर जी ऑलरेडी ह्या वेवसायान आसा उमरे मॅडम तांचे एक उलोवप आशिल्लें जेणे करून आमच्यो ज्यो महिला आसा तांकां एक तांच्या कडल्यान स्फूर्ती मेळटली आनी ऑलरेडी डेमॉन्स्ट्रेशन जालें आनी आंबे कोकम तशेंच अननस हाजे प्रोसेसिंगाचे डेमो आमी दाखयलो. हे करपाक आमकां म्युनिसिपालिटी तशेंच शेतकऱ्यांचो खूब प्रतिसाद लाभलो आनी एक 30 ट्रेनी हांगासर आयज ट्रेनींग घेतले. तांकां सर्टिफिकेट दिली वयतली आनी हेच्या उपरांत तेंचे बरोबर फॉलोअप जातले. तांकां लायसन्सींग म्हणा किंवा पॅकेजींग हाजे बद्दलची प्रशिक्षण आमी दितले. तांकां आमी महाराष्ट्रान जे आमच्या कुडाळ हांगासर एक ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट आसा ती हेज्या फुडली म्हणजे जी 3 दिवसाची निवासी ट्रेनींग आसता त्या ट्रेनिंगाकूय ज्यो खरोखरच ह्या उद्योगान फुडें वचपाक सोदतात तांकां आमी ट्रेनिंगाक धाडटले. आनी असोच हो जो एटलिस्ट प्रत्येकानी स्वबळाचेर आनी स्वयंपूर्ण जावपा खातीर आमी ह्या आयच्या ह्या ट्रेनींग प्रोग्रामाचो उपयोग जातलो अशें धन्यवाद. आमी बिचोली तालुक्यात पोस्ट हार्वेस्ट व्हॅल्यू एडिशन प्रोग्राम दवरलो. तर तेतून आमी मेन मँगोचे पल्प कसो करप आनी तेचो स्क्वॉश कसो करप हो दाखयलो. बिकॉज मँगो एबंडन्स भरपूर प्रमाणात लागलेल्या सो तेचे आमी प्रिजर्व करूं शकता फुडार वापर करपाक. तशेंच पणसाचो सुद्दां स्क्वॉश कसो करप ज्यूस कसो करप तेच्या बद्दल डेमॉन्स्ट्रेशन आमी दाखयलें. तशेंच पायनॅपलाचो स्क्वॉश कसो करप तेचें डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलें. आनी बाकीचे जे इतर व्हॅल्यू एडिशन हे आसा ते जशें की जामून मागीर बिमला हेच्या बद्दल म्हायती दिली. तेच प्रमाण जे DITCचे ऑफिसर येवन तेंच्यांनी स्किमी बद्दल म्हायती दिली आनी फूड सेफ्टी ऑफिसर येवन तेंच्यांनी लायसन्स कशें काडप तेच्या बद्दलूय म्हायती दिली. आत्मा नॉर्थच्या अंडर आमी वेगवेगळे ट्रेनिंग्स डेमॉन्स्ट्रेशन्स फार्म स्कूल्स असे वेगवेगळे एक्सटेंशन रिलेटेड प्रोग्राम्स कंडक्ट करतात. आयज झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर बिचोली श्री यशवंत पूनम शीतल सुरेल तेजी टीम आसा आत्माची टीम आनी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस बिचोली हांच्यानी बरोच प्रोग्राम हांगा घडोवन हाडला. बिचोली वाठारांतली सगळीं बायलां सेल्फ हेल्प ग्रूप इवन जेंट्स फार्मर्स सगळे आयिल्ले आसा. यंग एंटरप्रिनर्स आयिल्ली आसा आनी एका फळांचेर एक प्रक्रिया करून त्या पासून कशे वेगवेगळे पदार्थ करून टिकवू शकता आनी ऑफ सिजन विकून त्याच्या पासून पयशे करू शकता किंवा ते स्वता खावं शकता असो एक बरो प्रोग्राम करून हाडला. तेंच्यांनी नॉट ओन्ली दॅट त्याच्या बरोबर जर कोण धंदो करतली जाल्यार FSSAIचे लायसन्स कशें घेवपाचे. मागीर जर तेचे ट्रेनर हाडल्यार ती एक होम सायन्स कोच आसा ती एक इन डिटेल फ्रॉम प्रिपरेशन टील प्रिजर्वेशन हेच्या बद्दल म्हायती दिली. मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी स्कीम आसा तेंचे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आयला तेंच्यांनी ट्रेनिंग दिला. म्युनिसिपालिटी हॉल दिला. म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन तसेच कावन्सिलर आसा तेंच्यांनी एक्टिवली पार्ट घेतला आनी हो प्रोग्राम फुडें सक्सेसफूल करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हांव मागता की हो प्रोग्राम तेंच्यांनी घेतला खरोच सक्सेसफूल जातलो आनी एंटरप्रिनरशीप सुरू जातली.